नोवेगी त्रॉचून गाया आमचे खातीर वचोनया ताणे करून दाखयला सगळे स्मराच्या मना संतोषाने गीत गाता सगळे स्मराच्या मना संतोषाने गीत गाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो युकार आयचें पयलें त्रिदूम भाग्यवंत बार्तोलोमेचे आमचे फिरगोजींत आमी करता. कितें भाशेन ह्या आदल्या आमचे फिरगोजीच्या पात्रोनाक आमी मान दिता आनी आज कितें भाशेन हो त्रिदूम करून ताची परब सोनवारा दिसा आमी समोरून ठेवल्या तेन्ना ताची देखींत आमी वाडूंक आनी अदीक ताची कृपा आमकां सगल्यांक चिखलीकारांक मेळूं म्हूण कितें भाशेन आमकां ताची कृपा आनी बोड मागून घेवया. तशेंच आज लेगाद मिस्त कितें भाशेन दिल्ले तेसा खातीर आमी मागुया. आज कितें भाशेन आमची फिरगो 400 वर्सां भरतली 16 तारखेर ऑक्टोबराचे जाल्यार आमी कितें भाशेन फिरगोसकारां उदीक आनी उदीक घेवन बार्तोलोमे भाशेन आमचें मोन जेजूच्या ह्या राज्या खातीर उदीक वावरूंक आमी वावरूंक कितें भाशेन आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, सान बार्तोलोमेच्या वो कोणसाच्या परबाचो त्रिदूम आयज आमी सुरू करता. उदकांतल्यान जिवीत उपसता हो आमचो विशय. उदका विणें झाड सुकता आनी मरोन वेता. उदक जीव दिता, उदकांतल्या जिवीत निपसता. रोचना जिवी उरूंक देवान उदक रोचलें. उदक इतलें म्हत्वाचें की देवान संवसारांत 75% उदक रोचलें आनी उदका उदेशी जीव जिवो उरोशें केलो. आयज मनीस आपस्वार्थी जावन नितळ उदक दर्या, न्हंयो, बांयो, मेळसांनीन भरल्यात. उदकाचें प्रदुशण जाल्यान आनी दुयेंसां वाडल्यांत. झाडां आनी जीव प्राणी मरूंक लागल्यात. मनीस बांयो, न्हंयो, शेतां पुरोवंक लागला. ताका लागून उदकाक रावपाक सुवात ना जावन आयज पुट्ट्यो येवंक लागल्यात. लोक आनी जिवी प्राणी मरूंक लागल्यात. जें उदक जिवीत दितालें तेंच उदक आयज मनशाच्या आपलेपणाक लागून जीव काडटा. आयज उदकाचो सांबाळ करचो वेळ पावला. एका वर्तान मेळसाण उदकांत उडयतात, उदकाचो विद्वाद करतात, जाल्यार दुसऱ्या वर्तान उदक सांबाळपाच्यो न्हंयो, बांयो पुरयतात, दोंगर कातरून उडयतात. फुडले पिळगेक आमी कितें राखून दवरतल्यो? आयज पवित्र मिसाचे बेटेन देवाच्या उतऱ्याच्या उजवाडान देवान आमचे खातीर रोचलां तें उदक नितळ आनी निवळ सांबाळूंक वावुरतेली म्हूण निर्णय घेवया आनी जिवितांत सांबाळूंक देवाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे सुरा देवराक विनोदी करात म्हूण सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
देवा सोर मनशांच्या रोसणारा आनी सोडवंडारा सोर मनशांची सोडवण तुका आसाय. बागेवन बार्तोलोमियाच्या उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काडोकाच्या स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडले. ताचेच विनोदीन भावार्थान ती रावूंक आनी ताणें परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बरवंसो बाळगून जिवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या ससनाक. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वराचें उतर अशें म्हाका मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गवळ्यानो सर्वेस्पोर अशें सांगता, आपणाचें स्पोट भरतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याचें खोटा. गवळ्यांनी आपआपल्या इंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें स्पोट तुमी भरलें, तांचे लोवेची तुमी न्हेसवण केली. तुणतुणीत आसलेले ते शेळयांक तुमी मारल्यो, पूण इंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. अस्कोत शेळयांक तुमी गोठ करूंक नात. पिडेस्त जाल्ल्यांचो तुमी परामर्श करूंक ना. गायाळ जाल्ल्याचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी परती हाडूंक नात. सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक नात. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गवळी ना जावन एशी तेशी ती शिपडलेली आनी रानवट मनजातीच्या गांसाक सांपडल्यो. म्हजो हिण हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिण आख्ख्या देसान चळी मळी शिंपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या इणाक लुट्टलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातीचे खाण जावंक पावला देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या इंडाची पर्वा करूंक ना. देखून म्हज्या इंडाक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गवळ्यांनी आपलेंच पोट भरलें. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवळ्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचे कडचो हांव म्हजो हिण परतून काण घेता आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवळी आनीक करचे नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या इणाक सोडयतलों. त्यो आनीक ताच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परामर्श करतलों आनी तांकां राखतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुज्या चरोवणाक तुवें म्हाका विसवतू दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. साबाब, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोण्यात हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें.
हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दाणे कोंके सोयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. साबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. ओशाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानान तुज्या मोगाची. साबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, उर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. साबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Survis potum ce salveasu. Mateva pormoni Gesù Cristace शुभवर्तमा. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सुर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यान काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात, हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुक्दोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांत तावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीत घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केले. पूण तांतले एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून वचो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमानी. Wakani tuka
मोगाळ बाबा भयणीनो, मनीस आपल्या जिवितान मेहनत करूंक जायतो कश्ट आनी वावर करता आनी मेहनत केल्या बगर ताच्या जिवितान आपलें पोट बरो ना म्हूण तो जाणो आसता. आमी जाणो जायते आमची घरचीं आमीच जायते फावटी आमच्या घरच्यांचें पोट भरूंक आमी दिसपोटी वावर करता आनी वावर केल्यारूच आमकां बाबा भयणीनो आमचें उदार पसण जाता. आमी जायते फावटी घडीक देवाच्या राज्या विशीं विचार करता आनी आज जेसू आमकां आपलें राज कशे तरेन आमी अदीक आनी अदीक बरे तरेन तें वाडयतले तें आमकां उगडास करता. जो कोण मेहनतीन ह्या वावराडी कसो वावुरतलो ह्या राज्यान ताका इनाम जरूर फावो जातलें आनी देव आमचे ह्या वावराचे खिरीत भाशेन म्हत्व कितें तें आमकां दाखोड करता. जायते फावटी आमी आख्खें जिवीत ह्या देवाच्या राज्या खातीर आमी मेहनत करून वावुरता. थोडी घडी निमाणे वेळार ह्याच सुर्गीच्या राज्या खातीर मेहनत करतात आनी तांकांय बाबा भयणीनो हे सुर्गीचे राज्याची हेर सगळीं देणी फावो जातात. आनी जायते फावटी घडी आमच्या मनांत एक विचार येता, कित्याक गाय आमी इतलीं वर्सां देवाच्या राज्या खातीर वावर केलो, आमकां आनी तांकांय एक सारकीं देवान कित्याक केलीं गाय? कित्याक देवाच्या राज्यान कोणूच वेगळो न्हय, सगळीं एक सारकीं. देवाच्या राज्यान वावर करतल्यांक सगल्यांक एक सारके पवित्र आत्म्याची देणी फावो जातात. पवित्र आत्म्याची देणी कसली? मोगाची, शांतीची, नितीची आनी अदीक आनी अदीक एकामेकाच्या भावपणाची. आनी हीच देणी बाबा भयणी जो कोण आपल्या आख्ख्या जिवितान ह्या देवाच्या राज्या खातीर वावुरता तांकां ती फावो जाता. जो कोण निमाण्या वेळार सुद्दां आपलें जिवीत नरकान घालून वावुरतालो तो आपलें जिवीत बदलता आनी देवाच्या राज्या खातीर आपूण मेहनतीन वावुरता ताकाय देव इनाम फावो करता. आजच्या दिसाक आमकां जेजू ही कांय बरी वोपार सांगून आपूण कशे तरेन देव जावनूय मनीस कसो ह्या संवसारांत मनशाचे हाल उपद्रे जाणव जावन मनीस कसो जियेता आनी कसो मेहनत करता तांकां सगल्यांक जे देवाच्या राज्या खातीर वावुरतले आनी आपले दिसपोटी जिवितान वावुरतले तांकां देव उदार पसण करतलो आनी सुर्गीचें सूख फावो करतलो म्हूण भासायता. भाव भयणीनो, भाग्यून पावलो म्हणटा, जो कोण देवाच्या राज्या खातीर अदीक आनी अदीक सगल्या इकमतीन सगल्या पोट तिडकेन वावुरता ताका देव अदीक आनी अदीक बरेंपण फावो करता. आनी आमच्या जिवितान हें बरेंपण येता केन्ना? जेन्ना आमी खरेंच पोट तिडकेन वावुरता, अदीक आनी अदीक बरेंपणान समाजान बरें हाडूंक, समाजान शांती हाडूंक, समाजान मोग विस्तारूंक, समाजान निती खातीर वावुरता तेन्ना आमकां उदिकें देवाचें राज फावो जाता आनी दुसऱ्यांकूय भाव भयणो आमचे उद्देशी हें देवाचें राज परगोड जाता. हाचे दिसाक आमकां कृपा मागुया. भाग्यून बार्तोलोमेन आपल्या जिवितान हेंच केलें. दोन दुत्तो ताका इंडियेक येवचो पडलो आनी अनवळखी देसांत जेन्ना तो भितर सरलो मेहनतीन तो वावुरलो. मेहनतीन आपलें कार्य ताणें केलें. तो घडीक दुसऱ्या देसांत आसलो, दुसऱ्या मनशां बरोबर आसलो, तरी आपल्याक दिल्लो वावर, आपल्याक दिल्लें कार्य विसरूंक ना. अशें दिसाक आमकां कृपा मागुया. आमी घडीक देवाच्या राज्यान निमणीं आसत, आमी घडीक देवाच्या राज्यान पयलीं जायत, सगलीं आमी एक मनान एका काळजान ह्या निती खातीर, मोगा खातीर, शांती खातीर, भावपणान आमी वावरूंक आमकां कोतकोतीत कृपा ह्याच भाग्यवंताक मुखार धरून ही कृपा आमकां मागून घेवया. तशेंच सुरवातेच्या उतरांनी आमी म्हणलां, उदक आमकां गरजेचें. बरे तरेन ह्या उदकाचो वापर आमी करूंक, देवान दिल्लें दान कशें आमच्याच बरेपणाक आनी येतले पिळगे खातीर आमी तें बरे तरेन वापरूंक आमकां सगल्यांक बाबा भयणो जाणवाय दी म्हूण देवाची कृपा मागून घेवया.
गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. Tukac Baba, Sol Moche, Vida Tukayekare. Tukac Baba, Sol Moche, Tuce se concascere. Moche Ake, Moche Baike, Suica Usamoimo, Ulkorkoro, Shukabo, Soglianihu, Tukac Baba, Sol Moche, Vida Tukayekare. Tukac Baba, Sol Moche, Dușec se corcașere. मोशा बाबा बहिणीने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्पोर मानून घेवं. भू मोगाळ बापा बाग्युंत बार्तोलोमेच्या ह्या उगडासाक तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानात आमच्या सुम्या जेजूचें कोश्ट मरोवन आमी समोरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानतात तसली बोली जावच्याक त्या सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिता तो वांटो उदार मनान घेवंक ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाच्या देवा सूर काडयान सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोट करच्याक तुवें ती धर्मदुताची बुन्यादी तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार मोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगो टुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगोस येतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सागुतीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर झरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माई सांगातीक चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सर काडीत तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र शेरास आमकां तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास संस्कार दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाने फुडें दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका चे खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येथान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा केना केना कातुले मुर्ताची म्हज्या मोलाची दातारा जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा खरोय बावाट परगटूंक बागयून बार्तल्यो मेवनान तामोन आसतना कोश्टा वावरान आपलो जीव जोरोयलो. ताच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच बावार्थान तीर कोर आनी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस कोर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा भयणो आज सांजे किरीत भाशेन पवित्र और जातलें आमचे फिरगोजेन 6:30 चोत्राय दोची आज सांजे पवित्र और 6:30 मांडावळ करूंक आलतोस शिकाली. नोवेनाची मागणी पेरपेसुको सायबणीची शाश्वत आदराची माये पडे म्हाका एका निर्भाग्याक पातकाक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचरे कोर मोशे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारली. आसरे आनी बरवंशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो पाव म्हाका मोगापाचो जेसू क्रिस्ताच्या उगोड तुज्या आत्माका एका दुर्बळ पातक्याक सो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो साकूर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजेताय. खात्री जशी हांव स्वत मानता म्हज्या सासणाच्या सल्वसांची कोठार जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव साणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलो.
हांव जाणो तूं म्हाका मुसू दितली म्हूण जर हांवें म्हशी बॅट तुका केल्या तुजेर पातयो पूण भियेता पातकांची ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाळीत म्हूण मोसोत न्हू हो तर व्हरतो ता उपकार जो मागता तुजे ताई आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करून एमकोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ही माई आदार म्हाका दी सासवत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक मोशे देवाक आमेन सासवत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोजिताय साउस्त्र्यामध्ये सदैवान सदो जापू जेसू युद्ध मरे देवाचे माई आम्हा कधी विनोदी कर आदाने आमच्या मरणाच्या वेळा शाश्वत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोजिताय साउस्त्र्यामध्ये सदैवान सदो जापू जेसू युद्ध मरे देवाचे माई आम्हा कधी विनोदी कर आदाने आमच्या मरणाच्या वेळा शाश्वत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोजिताय साउस्त्र्यामध्ये सदैव आणि सदो जापू जेसू युद्ध मरे देवाचे माई आम्हा कधी विनोदी कर आदाने आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन बागिंती मरे आदादी ओदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कर अस्कोत काडसांच्या माग पोजे पासत जा शरातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत फावो कर जय माता तुझो सासनाचो आला शिरो तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी गोरसाक आनी दुखी प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं सजी येताय राजूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन थोडो वेळ उगी रावन आमचे फुडें वताचो आमी उगडास करुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आनी स्वर्ग आनी संवसार उचला सोम्या म्हजे मागण्याक आनी म्हजें रुदोन तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सगळे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नोंदवंत आदारान भाग्यून सदांच सांकवार मरेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सोड पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर दिवन सदां काल तोगू आमेन मोगाळ माय आमचे थंय तूं राव गोसा काका सदांच